एकदा पोवी स्नानात आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित केलाय. पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन ससनी जिवीत आमकां सोडून दिलाय. एक कुटुंब सावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गायता. एकाच काळजान तुजो मोग करता. एकवटांची येवकत्रेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. तुमचे सभे आसो. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमचो पात्रोन सांत आंतोनो ताच्या भक्तीपणाक भेटोवन दिल्लो हो दीस. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी आयच्या दिसाच्या नव्यानांत भाग घेवंक आमी हांगासर आसां. फाटल्या दिसांनी सांत आंतोनीच्या मजतीन मेळलेल्या उपकारांक देवाक आमी अर्घ्यां दिवया आनी सांगात आस हे मिसाचें बलिदान भेटोवन नव्यानांत भाग घेवन आमच्या गरजां खातीर आनी तशेंच आमच्या लागीं सबार जाणांनी मागोवंक विनंती केल्ली आसा. कोणा सकडांकी आमी मागता म्हूण भासयलां त्या सर्वांच्या गरजां खातीर आमी मागया. आज हे मिसाचें बलिदान मेळलेल्या उपकारांक अर्घां जावन एंजल पिरेरा मिलाग्रीस अर्घां बलिदान जावन भेटयता. ताच्या जल्म दिसाच्या संदर्भार ताच्या खातीर मागया. सोम्या जेजूच्या देखीकाल एक बरी खरी क्रिस्तांव जिणी जिवंक सांगात आस एका प्रायस्त भावा खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. गोंयांत तो वस्ती करता पूण आमच्या आसऱ्याचो अभिमानी सांत आंतोनीचो व्हडलो भक्त. ताचें नांव आंतोन मिनेज. आज आतां सकाळीं 8 वरां ताची एक व्हड सर्जरी आसा. ती बऱ्या रितीन जावच्या खातीर आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया. आनी सांगात आस मागया आमी संवसारार विस्तारलेली कोवीड पिडेक वखद फावो जावन ती पिडा नियंत्रणाक येवच्या खातीर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक देवाचें रक्षण फावो जावंक आनी तशेंच ह्या पिडे वरवीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रितीन एक या अनेक रितीन कश्टांची मनशां मस्त जाणां आसात. खाणा जेवणाच्या तात्वारांत भुकेन मरचीं आनी तशेंच आदाय नासतना कश्टांची मनशां अशें वेगवेगळ्या तरान कश्टांची मनशां जायतीं जाणां आसात. आमच्या मागण्याचो आधार तांकां दिवया. देवा लागीं विनंती करया हे सगळे कश्ट निवारूंक आनी समाधान येवच्या खातीर शांती मेळच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानांत प्रत्येक रितीन आमी मागया. देखून आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान देवाक तें मान वता तसलें जावच्या खातीर आनी ताचो फळ आम्हा सगळ्यांक आनी सर्व गरजेवंतांक मेळच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी आमच्या भाव भयणी तावन आनी तशेंच देवा तावन आमच्या पातकाचें बोगसाणें आमी मागया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनां चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगेव सदांच हांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्पोर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकलो कर
सौम्याका क्लूत कर, क्रिस्ताका क्लूत कर, क्रिस्ताका क्लूत कर, सौम्याका क्लूत कर, सौम्याका क्लूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा, तुझ्या भक्ताक सांत आंतोनीक महिमेवंत करून तुझो अगणित मोग आमचे थंय तूं दाखयतासाय. ताची देख घेवन तुझ्या पुताचो विश्वासीपणान पाटलाव करूंक ताचे विनवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, म्हजी रजा नासता तांणी राजा केले, म्हाका कळीत नासता कुवार नेमले. आपले भांगार रुपे काडून तांणी बोंबी केली, आनी तांणी केल्ले नास जायनासता खंय वेता. तुजे वासरू हांव कांटाळटा, समारिया ताचेर म्हजो क्रोध पेटला. हे सगळे कान उडोवन आपणाकच शुद्ध करूंक इस्रायलाची भुरगीं कितलो काळ काडटीत. एका सोनारान ते वासरू केल्ले. हे देव जावंक नजो, देखून समारियाचे वासरू उज्याक उंडी जातले. वारें उमटान ती वादळ लुंवतली. तांच्या गोवांक कणश्यो येवच्यो नात, आयलेल्या कणश्यांनी पीठ आसचें ना. एका वेळा दीत जाल्यार परकी मनीस ते गिळून सोडटले. एफ्राइमान जायत्यो वेदी बांदल्यो, पूण ह्यो फकत पातकाक ताका कारण जाल्यो. ताचे पासत म्हजेर 1000 उपदेश हांव बरोवन दीन, तरी एका परकी मनशाच्या उलोवण्याक दितात त्या गामान प्रास चड त्या उपदेशांक तो गामान दिवचो ना. बलिदानां भेटोवंक ताका वर्ती आशा जावं भेटोवन दीत. तांकां मांसाची आशा जावन ती खावन दीत. सर्वेस्पराक हे सगळे मानवना. तांच्या खोटेपणाचो तो आतां उगडास काडटलो आनी तांच्या पातकांक शिक्षा लायतलो. तांणी इजिप्ताक पाटी वसत जंय पडटले. देवाचे उतार हे. श्लोक. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. आमचो देव सर्गार आसा आनी ताका जाय ते सगळें तो करता. पूण अनभावर्त्याची बोंबी रुप्या भांगाराची मनशाच्या हातांनी घडली ती ताका तोंड आसा तरी ती उलयनात. श्लोक. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तांकां तोंड आसा तरी ती उलयनात. तांकां दोळे आसात पूण तांकां दिश्ट ना. तांकां कान आसात तरी तांकां आयकूंची सकत ना. तांकां नाक आसा पूण तांच्यान हुंगूंक जायना. श्लोक. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. हातांनी तांच्या आपटूंक जायना, पांयांनी तांच्या चलोवंक जायना. तांचे घडणार तांचे बरी जातले, तांचेर विश्वास दवरलेली तांचे बरीच जातली. श्लोक. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तोच तुमचो आदार आनी तुमचें ढाळ. आरोनाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. तोच तुमचो आदार आनी तुमचें ढाळ. श्लोक. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. उद्गार. alleluia गावया, सौम्या करसिया, ताच्या पवित्र नावाक होगली कुसार्या. alleluia गावया, सौम्या करसिया, ताच्या पवित्र नावाक
होगली कुसार्या हांवच बरो गवळी म्हणटा सोमी. हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखतात. Alleluia गाऊया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगली कुसार्या Alleluia गाऊया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगली कुसार्या सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त महिमा तुका हे सौम्या देवसार लागल्या एका मनशाक थोडे जण जेजू सरशी हाडून आयले. देवसाराक ताणें धांवडायतास मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विजमीज जावन म्हणलो, असली संगत इस्रायलांत केदाळाय देखिल्ली ना. पूण फारिजेव देवसारांच्या मुखेल्याच्या बळान तो देवसारांक धांवडायता अशें म्हणूंक लागले. अशें जेजू सर्व शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवून गेलो. तांच्या सिनागोगांनी ताणें शिकयलें. देवाच्या राजाची बरी खबर ताणें पासारली आनी हर एका तराची पिडा शिडा ताणें गूण केली. लोकांचे जमे पळोवन बिरमोतेन ताचें काळीज भरलें. कित्याक गवळी नासलेल्या बोकऱ्यां बरी ते घुसपडून घाबरेवन गेल्ले. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणलो, पिकावळ येतेच आसा पूण वावराडी थोडेच. मागा तुमी पिकाच्या धनिया लागीं. ताणें लूण एकामाक वावराड्यांक धाडच्याक. देवाचे उतर हे भक्तणी तुका क्रिस्ता जेजू आनी ताचे शीस भायर सरून वेता आसतना थोड्या मनशांनी देवसार लागल्या मनशाक जेजू लागीं हाडलो. देवसार लागल्या मनशाक ताका उलोवंक जायनासलें. तो मोनो आसलो आनी देखून ताच्या तर्फेन मनशांनी ताचेर हुस्को आशिल्ल्यानी जेजू लागीं हाडलो. आनी आमी पळयता हाचो परिणाम जावन जेजून देवसाराक धांवडायलो आनी तो मोनो उलोवंक लागलो. एक वर्तें अजाप थंयसर घडलें. हे अजाप आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत घडोवंक साध्य आसा. तो मोनो आसायाक आसलो. ताच्या तर्फेन हेरांनी जेजू लागीं हाडलो. आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत जायतीं मनशां आसात जांकां आमची गरज आसा. आमी तांकां देवा लागीं हाडची गरज आसा. कशें आमी हाडी येता? प्रथम जावन आमच्या मागण्यांत आमी तांच्या खातीर मागचें हें भोव चड गरजेचें. सबार जाणां कश्टांक वळख जाल्लीं, आकांताक वळख जाल्लीं, पिडेक वळख जाल्लीं, आर्थीक संकश्टाक वळख जाल्लीं मस्त मनशां आसात. थोडे फावटी तांकां उलोवची सकत आसना ह्या तांच्या विनवणेंत बळ आसना. कारण कितें म्हळ्यार तीं निराश जाल्लीं असतात आनी तांच्या जिणेंत दुबाव आपादयर आसता, पातयणी आसना. असल्या संदर्भाचेर तांचे पासत आमी मागचें भोव चड गरजेचें. खंडी जावनी हाका पयशे दिवनात, खाली एक बरें मन मात्र गरजेचें. आमकां साध्य आसा जाल्यार आमी असल्या मनशां खातीर आनीक एक मेट मुखार वचून सडीत बरें करी येता. जावं पुरो तांकां आमी
आमच्या लागी असली जाणवाय वांटून घेवन कोणा लागी गेल्यार ताका परिहार मेळटा, खंय वेल्यार ताका वखद मेळोवन गुण जावंक साध्य आसा असलें आमी करी येता. आनी ह्या वरवीं अस्कत मनशांक सकत नातलेल्यांक आमी बळ दिव येता. पूण खंडीत जावनी तांच्या खातीर आमी मागचें देवा लागीं, सोम्या लागीं आमी मागचें तें आमी सक्तांनी करी येता. आमच्या मागण्याची मस्त मनशांक गरज आसा आनी ह्या वरवीं देव आमचे मागणें आयकता आनी अशें कश्टांत आशिल्ल्यांक, संकटांत आशिल्ल्यांक बरी भलायकी मेळटा, सुटका मेळटा आनी ती मनशां ती हुरूपान भरतात आनी तशेंच संतोशान, समाधानान जियोंक शकतात. आमी पळयता केदळा मनीस वायट सत्याच्या प्रभावांत आसतागी तवळू तो या ती अस्कत जावन आसता. तांच्या जिणयेंत कुडींत शरिरांत बळ आसूंक पुरो, पूण आत्मीक रितीन ती मनशां ती असहायक जावन आसतात. ती एका रितीन मनी म्हूण आमी म्हूण येता. कित्याक म्हळ्यार देवा लागीं मागची तांक तांकां आसना. ती देवसाराच्या सैतानाच्या प्रभावाक वळख जाल्ली जाल्यार तांच्या लागीं तांक आसना देवा लागीं मागची. देवा लागीं येवंक तांकां जायना. देवसाराचें काम हें मनशाक अस्कत करचें, मनशाक मोनी करचें, मनशाक आसाय करचें. आमी पळयता जेजून त्या देवसाराक धांवडयलो आनी ताका सुटका दिली त्या मनशाक आनी तो उलोवंक शकलो. देखून आमी कितलीं चड जेजूक लागीं आसा तितलें चड आमी देवाच्या कृपेंत वाडत वेता. आमी क्रियात्मक जाता, देवसारांतून पयस उरता. ह्या देवसार आमकां लागीं येना. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी जेजून केल्लें हें असर्य आमी नियाळ करता आसतना एक संगत आमच्या गमनांत आमी दवरया. सदांच सोम्या जेजू लागीं रावूं. सोम्या जेजू लागीं आमी सदांच मागण्यांत एकवटान आसूं. आमच्या जिणयेंत कश्ट आसूं पुरो, आमच्या जिणयेंत सोलवणी आसूं पुरो, पूण आमी कितल्या मापान जेजू थंय एकवटान आसता तितल्या मापान देवसार आमकां आपडूंक शकना. वायट सकत आमचेर अधिकार चलोवंक शकना. आनी देखून आमी सदांच सोम्याक लागीं आसचें, सोम्या लागीं उरचें भोव गरजेचें. हाच्या सुवार्थेंत आनी एक संगत आमी पळयता. धार्मीक फुडारी, नियमशास्त्रांत परिणत फारिजेव जेजून केल्लें असर्य पळोवन मोसरान भरले आनी ते म्हणले देवसाराच्या बळान तो देवसाराक धांवडयता म्हणून. ते जाणारी मनीस पूण तांची जाणवाई ती बऱ्याक उपकारा पडोवना. बगार ते मोसरान भरले. कित्याक म्हळ्यार जेजून खाली देवसाराक धांवडयले एकच असर्य न्ही, जेजून मस्तो असर्यां केलें. कुरड्यांक दिश्ट दिल्ली, तोंट्यांक सोलोवंक केल्लें, आरमारल्यांक उठोवन वसोवंक केल्लें, अशें हेर सबार असर्यां जेजून केल्लीं आसात. आनी तातूंत देवसाराक देवसाराच्या मुखेल्यांच्या बळान धांवडयलें म्हणून तांचें राजोव जाल्यार हेर जायतीं असर्यां आसलीं तांणी पळोवन सत्मा न्हू, पूण ते कबूल नातले, तयार नातले वळखून घेवंक. काल म्हळ्यार जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखून घेवंक तयार नातले. केदळा मनशाचें काळीज धांपून आसता, केदळा मनशाचें मन तें दुबावान भरून आसता, मोसरान भरून आसता. केदळा भोंवतणी जावचें बरें काम वळखून घेवंक कश्ट जाता. आमी उक्त्या मनाची मनशां जाल्यार उक्त्या काळजान आमी पळोवंक स्विकार करूंक तयार आसा जाल्यार आमच्या जिणयेंत दिसपडते आमच्या भोंवतणी देवाची विचित्र कृत्यां आमकां जायतीं दिसतात. देवान करची असर्यां आमकां जायतीं दिसतात आनी पळोवंक मेळटात. आमच्या भोंवतणी चिल्लार संगतींनी
जावची गणितां मस्त आसात. जेजून सांगले बरी सबार ओपारी ताणें सांगले एक बी मातयेंत पडटा किरलोन येता तें आमकां कळना कशें तें बी फुटोन वाडोन येता म्हणून आमी पळयता मात्र कसलें एक व्हड असर्य आनी तेच प्रमाणे कितलीं असर्यां आमकां पळोवंक मेळटात आमच्या भोंवतणी आमी वळखून घेवंक गेल्यार आनी पळोवंक गेल्यार आनी ताचें ध्यान केल्यार आमी हर एक कडेन हर एका वस्तूंनी आनी हर एका मनशांतय देवाक आमी पळोवंक शकता. जेजूची प्रतिक्रिया कितें आसली? फारिजेवांनी ताका मोसरान म्हळें तो देवसाराच्या मुखेल्यान तो देवसारांक धांवडयता म्हणून. पूण जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो कोणाच्याय टिकेक आनी ताचे मागीर कोणाचे नकारात्मक चिंतपाक वळख जावन थंड बसोंक आयिल्लो न्ही. कोणीय कितें म्हणून ती पूण तो मात्र बरें करीत गेलो. जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी मनशांक तांची पिडा शिडा गूण करीत गेलो. तितले मात्र न्ही ताचें काळीज कळवळेन भरलें बिरमोतीन भरलें कश्टांत आसल्या मनशांक पळोवन. एक भोव उत्तीम संगत आमी आयच्या सुवार्थेंत पळयता. ती कली म्हळ्यार जेजू ताचें मिसांव हेरां लागीं वांटून घेता. आमच्या समाजांत जायते जण श्रेश्ठ जाल्ले नावाडदीस जाल्ले आमी पळयता. ते तांचो गूट सोडून दिनात. कित्याक म्हळ्यार ते हेरांक कळीत जाल्यार ते व्हड जातीत आनी आपणाचें म्हत्व उणें जायत म्हणली भिरांत तांकां आसा. आनी त्या देखून तांणी श्रेश्ठ जावंक कारण जाल्ली संगत ते लिपोवन दवरतात. पूण जेजू तांचे वरणी श्रेश्ठ सकडांचे वरणी श्रेश्ठ ताजें श्रेश्ठपण खंयच्यान दाटापण आसा म्हूण सांगल्यार लिपोवन दवरच्यान न्ही. बघा ताच्या मिसावांत सकडांकी आमकांय वांटो दिवच्यान ताजें व्हडपण आटापून आसा. आनी देखून तो शिसांक धाडटा सुवार्ता परगट करूंक आपोस्तलांक धाडटा आनी हाच्या सुवार्थेंत आमी पळयता वाव उरड्यांक धाडच्या खातीर तुमी मागा. कित्याक म्हळ्यार काम जायतें आसा आनी त्या देखून तें काम संपोवच्या खातीर वावराडी गरज आसात. कहलें काम देवाचें राज विस्तारोवचें काम देवाच्या राजाचें फळ मनशांक दिवचें काम ह्या संवसाराच्या सक्कड कामा प्रास वर्तें काम तें जावन आसा. देखून जेजू कितें करता म्हूण सांगल्यार ह्या संवसारांत आमचें सोडवण करूंक आयिल्लो तो ताच्या मिसावांत आमकां सक्कडांकी वांटो दिता आनी तो आमकां आपोवण दिता. आमी मागोवंक असल्या कामाक सबार जाणांनी मुखार येवच्या खातीर. देखून आमी आमचो मेस्त्री स्वामी जेजू ताजे तावन हो वर्तो गूण आमी शिकया. आमी आमच्या लागीं आसलें लिपोवन दवरूं न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमच्या लागीं जाणवाय आसूंक पुरो आमच्या लागीं बुदवंकाय आसूंक पुरो आमच्या लागीं संपन्मुलां आसूंक पुरो. पूण उडास दवरया हें सक्कडी आमचें न्ही. हें सक्कडी आमचें न्ही देवान आमकां दिल्लें आनी त्या देखून तें हेरां लागीं वांटून घेवंक आमकां दिलां. नन्नदागी नन्न देनु इल्ला सर्वू नी कोट्टा दाना. आमच्या लागीं आमचें म्हणलें कितेंय ना. आमी कितेंय तें दिता जाल्यार सोम्या जेजू सर्वेस्परा देवा तें तुवें आमकां दिल्लें दान जावन आसा. आनी त्या देखून तें हेरां लागीं वांटून घेता आसतना आमी पिट्टाशीपण ह्या इमटेपण दाखयनासतना उदार मनान वांटून घेतलेले वरवीं आमकां देव उणें करिना. बगार तें दाराळ मापान चड दिवन आमी आणकी देवाक मोगा पात्र जाता. सांत आंतोनो जेजूच्या देखीकाल ताजें जिवीत खर्चिल्लो श्रेश्ठ व्यक्ती भाग्यवंत मनीस. देखून आज पवित्र सभा ताका मान करता. कित्याक म्हळ्यार ताच्याय ल्हानशा प्रायर ताणें जाता तितलें बरेंपण केलें मनशांक आनी त्या देखून देवान ताका वर्तो केला. आमी ताची भक्तिका ताच्या देखीकाल आमी सोम्याच्या मेटांनी सोलोवंक प्रयत्न करया. आमकां देवान कितें दिलां तें बऱ्या मनान हेरां लागीं वांटून घेवंक आमी प्रयत्न करया आनी देवाक मोगा पात्र जावया.
Ge Bapa ho for babraso gurtam cha mogaso kaltya kalsan vurtya mokan tuka aspetosu किरकोळामचे जीवन तुका भेटून देता सेवेच्या स्पिरितान आमकां बरमून मागता बापा आमकां पाटय दैवीक तुझे बेसाव कुरपेन आमकां नेटय पाळचप तुझे मेसाव बापा आमकां पाटय दैवीक तुझे बेसाव कुरपेन आमकां नेटय पाळचप तुझे मेसाव. भाऊ भयणीनो, आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसले जाव म्हणून मागात. येथून स्वातंत्र्य बलिदान आपल्या मनाकाने महिमेक आमच्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वस्वर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या मागण्याक कणवळेन कान दी आणि तुझ्या भक्ताचे सांत आंतोनीचे विनातीन या बलिदानांत फावो ते परी तुझी सेवा करूंक आणि ताचो फळ आमच्या जिणेन दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा ते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. आंतोन तुझ्या भक्ताच्या मानाक ही भक्त संभ्रामक तुझे पवित्र सभेक तू फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तू सांबाळताय. देखून देवदूता आणि भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारासो सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा कोरोस तू पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातास ताणे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सासणी कराराचे हे रगत पातकाच्या बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आणि समेस्त मनशां पासोत ते वारावतले. हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्याचे आमी होवुंडो काताव आणि हे कासिंतले पियेताव. तितले पोटी तू वैभवान येसर, आमी तुझे मरण परगटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव आणि जेजूची कुडान रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पेद्रू पाऊल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आणि तुझे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अवकार मरिये देवाच्यो माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवंतो झुजे, भाग्यवंतो धर्मदूतो, सांत आंतोनो आणि सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. 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 आमच्या सुम्यान देवाच्या पुतान या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार ताचे मिसांव आमच्या लागीं ताणें वांटून घेतलें आनी तशेंच ताजे देवपणी आमच्या लागीं ताणें वांटून घेतलें आनी देवाक आमचो बाप म्हणून उलो करचें भाग ताणें आमकां दिलें. सोम्याच्याच उतरांनी आमी आतां सर्गियाच्या बापा लागीं सांगाता मेळोन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय
आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या असो. तुमचे सवासो. मोगासो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. पळया स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे आणि आमच्या हर एकल्याचे पाप तो काढता. या सोम्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सकटाय सुभागी. सोम्या तुझे भितर येवचे भाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जेसु मुझे तय राव जेसु मुझे तय तू संगी नासताना नाका म्हाका काय. ये जेसु मुझे तय राव जेसु मुझे तय तू संगी नासताना नाका म्हाका काय. आत्मो म्हजो जेसू पयस पावल्लो पाकान बुडून तुका विसरून गेलो. आत्मो म्हजो जेसू पयस पावल्लो पाकान बुडून तुका विसरून गेलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे दय सोमिया पाटी परतलो. तुझे कृपेन तुझे दयेन तुझे दय सोमिया पाटी परतलो. ये जेसू मुझे दय राव जेसू मुझे दय तू संगी नासताना नाका म्हाका काय. ये जेसू मुझे दय राव जेसू मुझे दय तू संगी नासताना नाका म्हाका काय. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. हांव ताणेल्लो हांव भुकेल्लो मोगान तुज्या आतां दोशी जालो. हांव ताणेल्लो हांव भुकेल्लो मोगान तुज्या आतां दोशी जालो. ये जेसू मुझे दय राव जेसू मुझे दय तू संगी नासताना नाका म्हाका काय. ये जेसू मुझे दय राव जेसू मुझे दय तू संगी नासताना नाका म्हाका काय.
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, शांतीच्या आणि सर बुजवण्याच्या बापा, तुझ्या भक्तां खातीर तुका वाखाणूक आमी तुजी भुरगीं हांगा आज एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र जेवणात तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुजे पवित्रतेन आमी भरोव आनी सरकार ससनाची सोडवण सोडून आमच्या महिमेवंतू भावा भयणीच्या सांगाता निरंतरी तुका वाखाणू पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसोन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी समाधानेन तुमकां धाडता. देवाचे वडकार. जेजूचे नावी असर्यांक केल्या, सांतान तो निवोर्त्या भोगता. देवसाराक तुवें दाव दायले, पिडेस्तांक तुवें बरें केलें. दर्या सांकलेक तूं फर्मायताय, आदल्या पादल्या बेऱ्यांक पावताय. कितें सांगल्यार दाखोवन दिताय, ल्हाना व्हडा बुजोवन धाडताय. अपायाक तूं निवारताय, दुखोळ तत्वां तूं पयस करताय. पद्वासलो दिताय स्वाद, तुझ्या आश्चर्याच्या सदा. दर्या सांकलेक तूं फर्मायताय, आदल्या पादल्या बेऱ्यांक पावताय. कितें सांगल्यार दाखोवन दिताय, ल्हाना व्हडा बुजोवन धाडताय. महिमा सर्गी देवा बापाक, महिमा ताच्या एकल्याच पुताक. महिमा महिमा पवित्र आत्म्याक, सदां काल ससनाच्या ससनाक. दर्या सांकलेक तूं फर्मायताय, आदल्या पादल्या बेऱ्यांक पावताय. कितें सांगल्यार दाखोवन दिताय, ल्हाना व्हडा बुजोवन धाडताय. संतान आनी मरिफात मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. दोगां प्रसूतपण बऱ्या तरेन जाल्ल्याक, एकल्यान काम मेळिल्ल्या खातीर, एकल्यान बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर, एकल्यान अनवरांत राखल्या खातीर, दोगांनी मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितात. तेसावां 7 जाणांक बरी सैरीक मेळूंक, दोगांक भुरग्यांचें देणें मेळूंक, 35 जाणांक बरी भलायकी मेळूंक, 7 जाणांक बरें काम मेळूंक, तेगांक कॅन्सर पिडा गूण जावंक, एकल्याक रीण पाटी मेळोंक, चौगांक शिकूंक बरी मोत मेळोंक, एकल्याक चोरी जाल्ल्यो वस्तू पाटी मेळोंक, एकल्याक पयशांचे समस्ये परिहार जावंक, 25 जाणांक पिडाशिडा गूण जावंक, दोगांक तक्रार इत्यार्थ जावंक, एकल्याक वेव्हार बरो जावंक, एकल्याक घरांत समाधान मेळोंक, दोगांक बरो फुडार मेळोंक, एकल्याक अनवरांतलें राखोंक, एकल्याक मोतीक समाधान मेळोंक, दोगांक विजा मेळोंक, दोगांक कुटुंबांत शांत समाधान रास करूंक, दोगांक घर जाग्याचे रगले तिरसूंक, एकल्याक भायर पडल्यो वस्तू मेळोंक, दोगांक सांबाळान बडती मेळोंक, एका काजारी जोडे मदें समाधान लाभोंक, दोगांक घर जाग्याचे RTC मेळोंक,
तेगांक ऑपरेशन नासतना पिडा गुण जावंक, तेगांक समर्थीचे कायदे पाळोवंक, तेगांक मेडिकलांत सीट मेळोवंक, 1,00,000 ट्रान्सफर मेळोवंक, 1,00,000 प्रमोशन मेळोवंक, तशेंच 4 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसावां पासत मागूंक विनंती केला. हाच्या सांगात आसा आमची वैयक्तीक तेसावां, तशेंच कोणें आमचे कडेन मागूंक विनंती केला तर तांचो उडास आमी काडया. वर्त्या संत अंतोनी, तुझ्या मागण्या वरवीं मोन सूख अनवरां देंवसार आनी सर्तरांची वर्षाची पिडा पयसरता म्हूण उडास कर. तुझ्या मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा, उसांबळ दर्या थंड जातात, बंदिवानांचे संकले तुटून पडटात, तोंटे उठोन चलतात, कुर्डे पळयतात, केपे आयकतात, मने उलयतात, भायर पडल्यो वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपायक राशार नापयन जातात आनी आमच्या सरगरजांक तूं पावताय. सर पातीनी तुजी दोगोन, तुजी कुमोक आमी मागतां, इतल्या व्हड आशेन आमी मागतां, ते सर आमकां सोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. संत अंतोनी कडेन मागणे 551. निष्कळपणाच्या दोया फुला, दुर्बळतेच्या उंच देखी, कलतेपणाच्या निसर्स्या, भगवंतपणाच्या परसरीक नेकेत्रा, आनंदभरीत सांत अंतोनी, देवपुताक तुझ्या हातान घेवन सो स्वादीक उपकार पावो जालो. तुजे कडेन परतून मागतां, तुज्या पदवेदार आदाराकाल म्हाका काणये. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी आश्चर्याचे देणे विशेश जावन आसा. म्हजेर निर्मोल दवर आनी म्हजे गरजेन म्हाका पाव. सक्कड अक्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकांची करी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो उक्तो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणेंत विश्वासान सोम्याची साखरी हांवें करून तुजे सांगाता ससनाच्या ससनाक ताका होगळसूंक, ताका बगूंक आनी आनंद दिवंक सर्गराजान म्हाका पावय. आमेन. संत अंतोनीच्या हातान जेजू बाळका कडेन 3 मागणी. 545. मोगाळा जेजू, कृपेच्या आनी काकुळतीच्या झरी, हांव तुज्या पांयां पडटां आनी तुज्या संत अंतोनीच्या काळजांत पेटिल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिफात आनी तुज्या मरणाच्या ओळींच्या वेळार कुर्सातांव तुज्या आवयचेर मोगाळ दिश्ट घाल. तिका सांजुआवचे ताबेन दिल्ल्या तुज्या बिनमोत बरीत काळजा मारिफात हांव तुजे कडेन परतून मागतां. तुजे काकुळदार दोळे म्हजेर परती, म्हजे निर्भागी पातक्याचेर. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो बाप, ह्या म्हज्या व्हड गरजेंत आनी आकांतांत तूं म्हाका पाव. तुजेर हांव पातयेलां, तुजेरच म्हजो भरवसो हांवें दवरला. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. बऱ्या जेजू, मोगाळा तारका, भगवंतपणाच्या झरी, तुज्या पांयां पडटां आनी तुज्या संत अंतोनीच्या काळजांत पेटिल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिफात आनी आमचे खातीर तुवें वारयल्या तुज्या अमोलीक रक्ता मारिफात तुजे कडेन परतून मागतां. तुजे काकुळतीचे आनी बापाय सारक्या मोगाचे दोळे परती म्हजेर तुवें कुर्सार मरून दुस्मानाच्या गुलामपणांतलो सोडयल्या निर्भागी पातक्याचेर. ह्या म्हज्या खंतींत आनी बेजारेन म्हाका बुजय. तुजेर हांव पातयेलां, तुजेरच म्हजो भरवसो दवरला. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आमेन. दयाळ जेजू, म्हज्या आत्म्याच्या एकाच आनी भद्र आश्रया तुज्या पांयांक हांव पडटां आनी तुज्या संत अंतोनीच्या काळजांत पेटिल्ल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिफात आनी तुवें बाळशा रुपान ताका दिश्टी पडोवन ताका बुजोवन आनी पोशून ताचे तें दाखयल्या मोगा मारिफात हांव तुजे कडेन परतून मागतां.
ह्या म्हज्या गरजेंत आनी बेजारायेन तूं म्हज्या आत्म्यान देंवोन शौकासाय म्हाका दी. तुजेर हांव पातयेला, तुजेरच म्हजो भरवोसो दवरला. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा. आमेन. आमच्या बापासाहेब बापा सत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमितीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसू. भाग्यवती मरिये देवाची माये, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा. आमेन. संत अंतोनिया पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजोंच्या खातीर सरपदवेदार आनी सदां जिवंच्या देवा, भगवंत अंतोनी तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सर्व अन्वारांतले सुटाशे आनी सर्व आमच्या पारकवण्यांनी तुजी ससे आमी बगीशी आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. Aja panca santantoni, Vututu atmik dinyani, Magtawa mikalte boni, Diyam ka daiving somsoni. Aja panca santantoni, Vututu atmik dinyani, Magtawa mikalte boni, Diyam ka दैविक समजोनी. भरलोय तू क्रिस्ताच्या मोगान, वाडलोय तू वर्त्या त्यागान, जिबेर तुजी देवाचे उतर, जालोय तू शांतीचे हातेर. आजा पांचा सांतांतोनी, वर्तो तू आत्मिक दिन्यानी, मागतावा मी कलते बोनी. दियम का दैविक समजोनी. आजा पांचा सांतांतोनी, वर्तो तू आत्मिक दिन्यानी, मागतावा मी कलते बोनी. दियम का दैविक समजोनी. मुगाळ पुत्र सोवे अंकार मोये आशीर्वाद दिवामका. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.